कर्नाटकान जर नवो DPR फाटी घेतलो ना तर मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान गोयच्या जनमत कौला दिसा 16 जानेराक राजीनामो दिवचो म्हण हृदयनाथ शिरोडकर हांणी मागणी केल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर। कोर्टान वतले परत प्रायम मिनिस्टरा कडेन वतले वचात अवश्य वचात। आमचो तुमकां पूर्ण पाठिंबा। म्हादई जर वाचयतात तुमी जाल्यार आमकां तुमचो पूर्ण पाठिंबा। पण एक डेडलायन आसची पडटली। जशें कर्नाटकाच्या WRD मिनिस्टरान चॅलेंज मारून सांगलें की एका वर्सा भितर म्हादईचे सगळे प्रोजेक्ट सगळे डॅम बांदून काडटलो आनी बांदून काडना जाल्यार आपलें नांव बदलता म्हणून म्हाज्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा की ही हॅज टू चॅलेंज हिम बॅक। 16 तारखे ओपिनियन डे येता गोंयचो ओपिनियन पोल डे। 16 तारीख पर्यंत समजा आमचो मुख्यमंत्री हो जो रिवायज DPR परमिशन जे ग्रांट केला सँक्शन केला ते जर सँक्शन फाटी घेवन येना जाल्यार मुख्यमंत्री रिजायन करतलो काय मुख्यमंत्र्यान आज स्टेटमेंट करचें पडटलें। कारण बोल्ड स्टेटमेंट भाऊन केलो श्रीपाद भाऊन केलो की गरज पडल्यार आपूण रिजायन करतलो म्हणून। अजून पर्यंत मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट दिवन हांवें तर मुख्यमंत्री सिरियस आसा काय म्हणून। कारण थंयच्यान कर्नाटकाच्यान चॅलेंज येता गोंयकारांक आनी तुमी पेपरान हाडिल्लें आसा की गोंया समोर आमी झुकचे ना अशें कर्नाटकाचे ते WRD मिनिस्टर म्हणटा। जाल्यार आमचे भाजप सरकार गोंयचे करता कितें ओगी कित्याक बसल्या। सो आमची एक शिटकावणी जर 16 तारीख पर्यंत DPR जो अप्रूव जाला तो फाटी सरना केंद्र सरकार तो फाटी घेना आमचो मुख्यमंत्री तो फाटी घेवपाक प्रयत्न करून तो फाटी घेवन येना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान 16 तारखेक रिस्पेक्टफुली रिजायन जावचो पडटलो। ना जाल्यार 16 तारखेच्यान आमी आमचें आंदोलन तीव्र करतले। पण डेडलायन आमी मुख्यमंत्र्याक जी दिता डेडलायन आसतली आमची 16 जानेवारी ओपिनियन पोल डे।